येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स. भारतभर चल्ला क्लीन बीच ऑपरेशन. गोंयच्यो दर्यावेळी जातल्यो शेनवारा नितळ. लोकांकय वांटेकार जावपाचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मारला उलो. सगळे मेळून हुमटान उडोवया गोंयांतली ड्रग्सांची पाळामुळा. दक्षिण गोंयचो एसपी अभिषेक धनियाचो उलो. दक्षिणेंतल्या सरपंच पंचा बरोबर कांय वाठारांचेय केले निरीक्षण. शुक्रार खातीर गोंयांत हवामान विभागाचो येल्लो अलर्ट. वादळी वाऱ्या सयत घसघसतलो पावस. नुस्तेमारी करपा खातीर बोटी दर्या सोडच्यो न्हय. नुस्त्या बोटकारांक सल्लो. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. दर्यावेळा वयल्या स्वच्छ सागर सुरक्षीत सागर नितळसाण मोहिमेक फक्त 2 वरां दियात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान गोंयकारांक उलो मारला. 17 वेळ सकाळी 8 वरांचेर गोंयांतल्या 37 दर्यावेळांचेर जातले नितळसाण मोहिमेत विद्यार्थ्यांबरोबर सरकारी कर्मचारी वांटो घेतले. पंचायती आनी पालिकांनी सहकार्य दिवचें मुख्यमंत्र्यान मागला. केंद्र सरकारान आझादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत भारतांतल्यो दर्या देगो नितळ करपाची मोहीम हातात घेतल्या. स्वच्छ सागर सुरक्षीत सागर मोहीम गोंयच्या 37 दर्यादेगांचेर जातली. 17 सप्टेंबराक सकाळी 8 वरांचेर सगळ्या दर्यावेळांचेर नितळसाण मोहीम सुरू जातली. मिरामारचे कार्यावळीक मुख्यमंत्री स्वता हजर रावतलो. हो कार्यक्रम पुराय कोस्ट बेल्टाचेर राबयता. हो कार्यक्रम गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया हांच्या संयुक्त विद्यमानान करता आनी हो कार्यक्रम कशा पद्दतीन पुराय गोंयांतल्या आतां पर्यंत आमी 37 बिचीसाचेर म्हणजे आमी बीच क्लिनिंग मॅनेजमेंटाच्या मार्फत बीच क्लिनिंग करता हांकां सगळ्यांक बरोबर घेवन हो कार्यक्रम करपाचो आसा. स्वच्छ सागर सुरक्षीत सागर ह्या कॅम्पेनिंगान 17 सप्टेंबराक सकाळी 8 पासून 10 पर्यंत आपली 2 वरां ह्या स्वच्छ सागर सुरक्षीत सागर ह्या कॅम्पेनिंगान दिवची आणि सगळे गव्हर्नमेंट सर्वंट मॅक्झिमम ह्या कॅम्पेनिंगात भाग घेतले. पुराय सगळे जाण त्या दिसा बिचार आसतले. सकाळी 8 वरांचेर आमी जे 37 बिचीस नोंद केल्या त्या 37 बिचीसाचेर सगळे प्रत्येक भागातलो त्या भागातलो आमदार त्या भागातलो मंत्री वो इनिशिएटिव्स घेवन त्या दिसा सकाळी फुडें 8 त्या बिचाचेर पावतलो आनी 8 ते 10 पासून तो बीच पुराय क्लीन करतलो. बीच क्लीन करपा खातीर आमी म्युनिसिपालिटी आसतली आमची पंचायती आसतल्यो हांकां सगळ्यांक ह्या प्रेस कॉन्फरन्साच्या माध्यमांतून कळयता की तुमी सगळे जाण ह्या कार्यक्रमात सहभागी जावचे. गोवा 365 खातीर विन्संट रोझारियो. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दक्षिण गोंय जिल्लो पुलिसांनी साश्टीत चलतल्या गुळी वखदांच्या विरोधात वावरपाचो भौसाक उलो मारला. ड्रग्स वेव्हार चलतात अशा दुबावित वाठारांनी दक्षिणेचो एसपी अभिषेक धनियान साश्टीचे सरपंच आनी हेर पंचांनी निरीक्षण केलें. ड्रग्स वेव्हारा विशीं दुबावित घडणुको दिसून आयल्यो जाल्यार अधिकाऱ्यांक कळोवचे असो उलोय ताणें मारला. पळयतात की सगळे गोंयभर सोड देशभर जे आसा हो ड्रग्साचो जो वेवसाय आसा हो चालू आसा आनी ड्रग्सा खातीर जायत्यो ज्यो मर्डऱ्यो या चोरयो ह्यो खूब जावपा लागले कडेन आसा. हेज्या खातीर सावथ गोवाचो जो एसपी आसा जो धन्या आसा अभिषेक धन्या हेणें आज सालसेसीचे जितली सरपंच आसात या पंच मेंबर आसात हेंची एक मिटींग घेतली आनी ह्या मिटींगेक तेणी सांगले कडेन आसा की तुमकां जर खंयी जर ड्रग्साचे जे स्पॉट आसात या तुमकां कितें खबर आसा जाल्यार आमकां सांगचें. आनी तेणी नंबरूय PIयांचे तांकां दिले कडेन आसा. इवन ताणें आपल्यालो नंबर सुद्दां दिले कडेन आसा. हेचे खातीर सगळी सरपंचां तेणी अपीलूय केला की तुमकां खंय खंय जे 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 स्पॉट आसतले जे रातीन ड्रग्स घेवपाक बसतात रातीन खंय खंय भुरगे एक जाग्यार रावतात हे तुमी सांगचे म्हणून हांगा एकच दिसता. आनीक त्याच बरोबर एसपीन तेंय सांगला की हे जे ड्रग्स आसात ते चडशे पंजाब ह्या गांवांतल्यान हो जेन्ना ड्रग्स येवपाक लागता तेन्ना हांगा खंय तरी बरी पुलीस फोर्स हो बरो जायो. आनी दुसरें काही पंच मेंबरांनी या सरपंचान सांगले की बाउंड्री ज्यो आसात त्यो बाउंड्री सामक्यो ओपन आसात त्योय खंय तरी बंद जावपाक जाय. ह्या हेजेर एसपीन सांगले कडेन आसा. आमी बेळगांवच्या या कर्नाटकाची दुसरी जी बाउंड्री आसा आमगेली पोळ्या मेटार
यांचे कडेन आमगेलें डिस्कशन चालू आसा आनी रोखडी मिटींग एक आसतली हेंकां सगळ्या ऑथॉरिटी घेवन आनी ह्या ड्रग्साचेर आड घालतली म्हणून. आनी दुसरें आनी एक सांगपाक दिसता एसपी की ज्या पुलीस स्टेशन आसा ह्या पुलीस स्टेशनाचे स्टाफ खूब कमी आसा. तोही स्टाफ त्यांनी डिप्लॉय करचो कित्याक स्टाफ नासतना हांगा कांयच जायना. त्या प्रमाणे एसपीन तांकां सांगले कडेन आसा आपूण ट्राय करता म्हणून. फाइंड आउट द चेन जहां पर हम चेन को ब्रेक कर सकते हैं. मैं अपनी टीम को म्यांमार नहीं भेज सकता, मैं फोकस करूंगा गोवा पे कि गोवा में कहां है, कौन है वो पेडलर्स. यहाँ पैदा तो होती नहीं है ही नहीं इतना स्कोप. तो हु आर दोज पेडलर्स, कहां से आते हैं, फाइनेंशियल कहां से आते हैं, उनका फर्दर सोर्स क्या है, कंट्री के अंदर कहां कहां तक उनका सोर्स है. कोंडा में भी कल उन्होंने एक बंदे को अरेस्ट किया था जिसके पास से हमें गांजा मिला है. कल परसों परने में भी एक अरेस्ट हुआ है. एंड वी आर वर्किंग ऑन दिस मैकेनिज्म. तो वी नीड इंफॉर्मेशन. ये एक ऐसा एरिया है जहां पर इंफॉर्मेशन बेस्ड एक्शन होता है. पेडलर को कोई मतलब नहीं है, जो सप्लायर है उसे कोई मतलब नहीं है, जो कंजम्पशन है उसे भी कोई मतलब नहीं है. तो हु इज गोइंग टू शेयर दैट इन्फॉर्मेशन. सो वी नीड दोज इन्फॉर्मेशन. ऐसा नहीं कि हमारी टीम काम नहीं कर रही. वी आर वर्किंग ऑन बोथ टेक्निकल सर्वेलेंस एंड लोकल इंटेलिजेंस. Basically, it's a war against drugs that the Goa government is trying to do. And from village panchayat side, they needed our assistance because we are the Gram Panchayat. We are much in contact with the locals. They wanted us to create this awareness and help the Goa police, the home department in creating awareness. And I was a college student when I was at, I had Sri Manohar Parikar, handling the home department. We could actually see much amount of the policemen in work. And I also have much amount of faith and trust in Dr. Pramod Sawant. And he's also doing a commendable work. But only I said is that we wanted the home department to be on their toes. That is, we wanted an increased amount of patrolling within the villages. GOA365 खातीर मडगांव सावन रमेश नायक राव. 18 ऑगस्टाक 30 उसगांवच्या HDFC आणि कॅनरा बँकेच्या 2 ATMांची चोरी जाल्ली. या प्रकरणात फोंड्या पोलिसांनी आयतारा आंध्र प्रदेशातल्या 2 बांगलादेशी लोकांक अटक केली. पोलिसांच्या म्हणण्याप्रमाणे आरोपींनी चोरिल्ले पैसे हुबळीत भांगराचेर खर्च केल्यात. पळयात. या चोरांनी 2 ATM चोरून त्या पैशांनी भांगर विकते घेतले. अटक केल्ल्या 2 जाणां कडल्यान 5 लाखांचे भांगर मेळोवपाक फोंडे पोलिसांक यश आयलें. दुबावितांनी HDFC बँकेची ATM लुटून 13 लाख रुपये चोरून व्हेल्ले जाल्यार कॅनरा बँकेचे ATM उगडपाक तांकां अपेस आयलें. पूण अजून 4 दुबावीत फरार आसात अशें फोंडेचो DYSP CL पाटील आणि विजयकुमार चोडणेकारान सांगलें. ऑगस्टाच्या 18 तारखेक ATM थेफ्ट जाल्ली उसगांव. 2 ATM, एक HDFCचे आणि कॅनरा बँकेचे दोन्ही ATM लिफ्ट करून तितून चोरी जाल्ली. कॅनरा बँकेचे ATM ते फोडपाक पावले ना आणि जे HDFCचे ते फोडलेले अरावंड 12-12.5 लाख रुपया तितूंतल्यान कॅश काडले. तेजे वेळार आमी चॅक करून CCTV फुटेजीचेर कळ्ळें की ते एका मारुती व्हॅन गाडयेंतल्यान गेले आनी मागीर कळ्ळें ती व्हॅन थंयच्यानूच चोरल्या म्हणून. आमच्या जी ATM आसली ती सायडीच्यान. त्या टायमार आमी स्पेशली जी बंगाली गँग आहा नॉर्मली इनवॉल्व आसता अशा केसींनी त्या गँगीचेर आमी सस्पिशियस केले की हेच्या पयलीं उसगांव ह्याच गँगान ATM थेफ्ट केले. आमी वेरियस इन्व्हेस्टिगेशन करतना कळ्ळें की काही लोक पयलींच्या केसींनी एब्सकॉन्डींग आसा. तेंचेर आमी कॉन्सन्ट्रेट जाले आनी कॉन्सन्ट्रेट जावन आमी तेंचें व्हेरिफिकेशन स्टार्ट केलें. तरी आमचो सस्पिशन आसलो ते कर्नाटका बसींनी गेले आसतले म्हणजे त्या वेळाचेर कांय बसी आसतल्यो. मागीर पोलिसांचे ट्रेस करतना आमकां अशें कळ्ळें 2-3 दिसांचीच गजाली आंध्र प्रदेशाक गंगानगर पुलीस स्टेशनाचेर असो एक अटेम्प्ट जालो आनी तितून 2 जाणांक अरेस्ट केला. सो आमी त्या पुलीस स्टेशनाक कॉन्टेक्ट केलो आनी तांकां विचारलें की हे तुमच्या एक्युज धरला ते तेंच्यान जाले बांगलादेशी. सो बिफोर दॅट म्हणजे हे 22 तारखेक इन्सिडंट जालो आनी आमचो 18 तारखेक विथीन 2-3 डेज हेंच्यांनी अटेम्प्ट थंय केलो आनी ते 2 जाण मेळ्ळे. सध्या जे अरेस्ट आहा ते एक्युजाचें नांव जहांगीर इस्लाम हो एक 32 वर्सांचो आहा आनी शेख खान नदीम खान हो 52 वर्सांचो. दोगांय बांगलादेशी मेळ्ळेले आहा. काही टेक्निकल कारणाक लागून तांकां ट्रान्सफर मेळपाक मातसो डिले जालो. सो तेंच्यांनी
ते पयशे गोल्डान कन्वर्ट केले, गोल्ड परचेस केले तेंच्यांनी उगळी. ती प्रॉपर्टी आमकां रिकवर जाल्ली आहा ती आमकां ट्रान्सफर करून घेतली आमी त्या पुलीस स्टेशनाच्यान आनी बाकी 4 एक्यूज आहा तेंकां आमी ट्रेस करता. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. परतून घेऊया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून येता येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. एका वर्सा आदी राज्यांत आयिल्ली तृणमूल काँग्रेसीन आतां राज्यांतल्या राजकीय कोफुसावाचे वेवस्थीत वापर करून घेवपाचें थारायलां. काँग्रेसीचो जागो घेवपाचो तांचो यत्न चल्ला. मजेशीर गजाल म्हळ्यार विधानसभा वेंचणुके वेळार आनी आतां लेगीत टीएमसी राज्यसभेचो वांगडी लुइजिनो फालेरो चित्रांत खंयच दिसूंक ना. टीएमसीच्या डेरेक ओब्रायनाक विचारले तेन्ना ताचे कडेन फक्त एक जाप आशिल्ली, ही इज एन ऑनरेबल मॅन. टीएमसीच्या डेरेक ओब्रायनान राज्यात 1 वर्स पुराय केल्या उपरांत मिडियाक संबोधीत केले. टीएमसी राज्यात तग धरून रावतली अशें ताणें सांगलें. पूण राज्यसभेचो वांगडी लुइजिन फालेरो आनी दक्षिण गोंयचो हेवीवेट चर्चिल आलेमांव खंयच्याच राज्य वा राष्ट्रीय समितीचो भाग कित्याक नाशिल्लो हाची प्रत्यक्ष जाप दिवपाक डेरेकाक अपेस आयलें. फकत ही इज एन ऑनरेबल मॅन अशी ताणें जाप दिली आनी हेर प्रश्ना कडेन आडनदर केली. Trust TMC. We are here to serve Goa for years to come. What is the date of today's press conference? The date of today's press conference is September 15, 2021. September 15, 2021. I'm repeating. Today's press conference is dated September 15, 2021. Please look at the records of what we said in September 2021 to the people of Goa. We said, trust TMC, we are here to serve Goa for years to come. You can ask whatever question you want, just one little rule for a nice thing. So just give us your name, identify your publication, and we'll answer. You want to stay here for half an hour more, 1 hour more, 2 hours more, we'll answer all the questions unedited. Just identify yourself one by one. Sir with the brown shirt. Yeah, William from 365. William from 365. Yeah. You have selected a new committee, but Luisin Falero's name is not there. He's not there in the committee. So what's the reason? Right. So this new committee has been put together by the committee members in Goa. The only role the central leadership had to play in this new committee is to talk to everybody to find out what the reality is, talk to people, listen to them, and that's why Samil and Mariano have been chosen as the state conveners. And what you see on the new committee that's the new state committee. So you don't need his guidance for this. Sorry? So you don't need him. Since you asked me a direct question on Falero Bab, so let me give you a direct answer. Falero Bab is an honorable man. You spoke on trust while speaking. Spoke on? Trust. Trust. Yes. TMC. Can you tell us about how many candidates who were contested in your party are still there with TMC? How many candidates who are contested in our party? Yeah. Still with TMC. Here is one. His name is Marian. But Churchill is there. Listen, you ask me direct questions, I'll answer you direct questions. So I'm not somebody who will look. You ask me direct questions. You ask me now, is Churchill Alamo part of the TMC? I'll tell you. Not in that committee list. No. So ask me a direct question. I'm very happy to answer your questions. You said who has contested? Marian has contested. He is a joint. You ask me whatever question you want. I don't mind. You spoke about trust, no? That's why. Yes, trust. That's what. I'm talking about TMC's trust. Trust TMC. Yes. Then how many candidates are there with you still? So you tell me, please. This I know. Marian is here. Is Churchill with Yeah, so ask me a direct question now. Why don't you ask me a direct question? You reply on that. What is your question? Churchill is there with TMC. Is he on the state committee? No, I'm asking you. Churchill Alamao is an honorable man. He's not there with TMC. You asked me a question. I said Mr. Churchill Alamao is an honorable man. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. कालापूर वाठारात सांताक्रूजच्या इगर्जेत पवित्र खुर्साचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले.
ज्या खुर्सार जेजूक मारिल्लो त्या खुर्साचो भोवमान घडोवन हाडपा खातीर हे फेस्त वर्साच्या 14 सप्टेंबराक मनयतात. वाठारांत खुर्साची मिरवणूक काडून भाविकांनी देवाक आर्ग ओंपली. मोगाच्या बाबा भयणांनो, खेरीतपणी आयज देवाक आर्गां दिवया. आयज पवित्र सभा जेजूच्या खुर्साच्या जोयताची परब समोरमता आनी ह्याच खुर्साच्या आसऱ्याकाल आमी कालापोतची पवित्र सभा जियेता. होच खुरीस आमकां दिसा दिसपट्टी राखता सांबाळटा. आमचो वावर आमचें शिकोप करूंक आमकां आदार दिता. आयज खेरीतपणी ही व्हडल्यांतली व्हड परब आमचे फिरगोजेन आमी समोरमली. जायतीं वर्सांनी आयज पयलेच पावट म्हाका दिसता ही खुर्साची परब 14 तारखेर सप्टेंबराचे आमी समोरमल्या. हवामान खात्यान शुक्राराक गोंयांत येल्लो अलर्ट लागू केला. उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या कांय वाठारांनी घसघशीत पावस पडटलो. पावसाक वेगान वाऱ्याचो सांगात मेळटलो. अरबी दर्यादेगेर अशांत हवामान आशिल्ल्यान बोट धन्यांनी दर्यांत बोटी सोडच्यो न्हय असो सल्लोय तांकां दिला. बिरेस्तारा सूर्य कांय काळा खातीर दिश्टी पडलो. तापमानय बरें उरलें. चडावत तापमान जे 30 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावलें ना तें सामान्य तापमाना परस कमी आसलें. दिसभर पावसाच्यो वावझडी पळोवपाक मेळ्ळ्यो. शुक्रारय चिप्प वचूं येता. शुक्रारार चडीत आनी उणें तापमान 30 डिग्री सेल्सियस आनी 24 डिग्री सेल्सियसाच्या लागसार उरूं येता. 16 तारखे खातीर येलो अलर्ट. सप्तकाचे निमणे कडेन पावसाचो शिंवर अपेक्षीत. शुक्रारचे चडावत आनी उणें तापमान 30 आनी 24 डिग्री सेल्सियस. शुक्रारा बोट धन्यांक सादुरतायेची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa360.tv ह्या आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.